दिव्यवाणी 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 आमच्या समिया जेजू क्रिस्त ते अधिक मोगाचे नाव तुमकां समेस्तांक म्हजो प्रणाम नामान आनी नमस्कार. दिव्यवाणी लायव्ह हे मागण्याचे कार्यक्रम आम्हा समेस्तांक हे कुटुंब जावन सांगत हाडटा. ह्या मागण्याचो वेळ सांती सेंत त्रिंदादीक आमी समर्पण दिवया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. सर्वेस्पराचे नांवे आमचो आधार, ताणें रचला सर्ग आनी संवसार. सर्वेस्परा आयक म्हजें मागणें आनी म्हजी बोब तुज्या मुखार पावोवन दी. सर्वेस्पर तुमचेय सोवें आसो आनी तुमचेय सोवें आसो. मोगाचे न्हू, सर्वेस्पर देवाच्या हाजरपणांत आमी प्रवेश जाता आसतना आमची काळजां मनां आमी उगडया. देवाचें उतर आमचे थंय भितर सरोन दी. देवाचें उतर आमकां रुपांतर करून नव्यान रचन करून दी. सुरवेरस आमी एक गीत गावया. हो संवसार तुका सांडीत जाल्यार हांव सांडचो ना तुका. हर मनीस तुका करीत अनाथ रे, अनाथ तूं न्हय म्हाका. हो संवसार तुका सांडीत रे, हांव सांडचो ना तुका. हर मनीस तुका करीत अनाथ रे, अनाथ न्हय म्हाका. हो संवसार तुका सांडीत रे, हांव सांडचो ना तुका. हर मनीस तुका करीत अनाथ रे, अनाथ न्हय म्हाका. आवयचे कुशींत आसतना हांवें तुका विसला. आवयचे कुशींत आसतना हांवें तुका विसला. हाताचेर ह्या म्हज्या तुजें नांव लेखलां, नांव तुजें लेखलां. हो संवसार तुका सांडीत रे, हांव सांडचो ना तुका. हर मनीस तुका करीत अनाथ रे, अनाथ न्हय म्हाका. हो संवसार तुका सांडीत रे, हांव सांडचो ना तुका. हर मनीस तुका करीत अनाथ रे, अनाथ न्हय म्हाका. सांडीत गियेक आवय नेणट्या बाळाक आपल्या. सांडीत गियेक आवय नेणट्या बाळाक आपल्या. आवय सांडीत रे, हांव सांडिचो ना, हांव सांडिचो ना. हो संवसार तुका सांडीत रे, हांव सांडचो ना तुका. हर मनीस तुका करीत अनाथ रे, अनाथ न्हय म्हाका. हो संवसार तुका सांडीत रे, हांव सांडचो ना तुका. हर मनीस तुका करीत अनाथ रे, अनाथ न्हय म्हाका. प्रार्थुया. बोमगाळा सर्गींच्या बापा, कितलो तूं आमचो मोग करताय. तूं दयाळ आनी मोवाळ आनी विश्वासी मोगान तूं आमचो मोग करताय. तुवें आमकां बसयलां. एक आवय आपल्या भुरग्या विसरत तरी हांव तुमकां विसरचो ना. इसाया प्रवादीच्या बुकांत 49 अध्यायांत 15व्या वळीर मंदरसून तुवें आमकां म्हळाय, तुजें नांव हांवें म्हज्या ताळव्या हाताचेर कांतयलां, तूं म्हजोच. इसाया प्रवादीचो बूक 49 अध्याय वळ 16. परतून तूं आमकां सांगताय, सासणीक मोगान हांव तुमचो मोग करतां. आजून म्हजो मोग हांव तुमकां दाखयत आसां. एरेमिया प्रवादीचो बूक अध्याय 30 आनी 1 वळ 3. वय बापा, तूं आमकां
भरवसो दिताय, भावार दिताय, पातयणी दिताय आनी धैर्य दिताय. पर्वत फोडून येते, दोंगर हालोंक लागतात, पूण म्हजो विश्वासी मोग केदींच तुमकां सांडचो. म्हजो शांतीचो खरार केदींच तुमचे जावन हालचो ना. उलयता तो दळबारांचो सर्वेस्पर. येसाया प्रवादीचो बूक 54 अध्याय ओळ 10. बोमागळा सर्गींचे बापा अशें तुवें बसयलां. तूं विश्वासी देव सदांच आमच्या सांगात आसाय. तूं आमकां सांडिनाय, सण घालिनाय. ह्या संवसारांत जायते ताळण्यो, वनवण्यो, वडण्यो आमच्या येतात. सांगात आस आमच्या भावार्थाची परिक्षा जाता. पूण बापा ह्या सर्वांती तूं आमच्या सांगाता आसोन आमकां तूं यशस्वी करताय, सुफळ करताय, जैतेवन करताय. आनी तुवें आमकां तयार केल्ल्या त्या सासणाच्या सुखाक आनी महिमेक तूं आमकां तयार करताय. हो भावार्थ आमकां हर एकल्यां फोव कर बापा. दिव्य वाणी लायव्ह कार्यक्रमाच्या सर्व विक्षकांचेर आशिर्वाद घाल. आमच्या मध्ये आसलेल्या पिडेस्तांक गुण कर. दुखेस्तांची दुखां बसून काड. कश्ट तांचे कश्ट हळू कर. परिक्षा शिकोवन परिक्षा बरोवच्या भुरग्यांक तांच्या परिक्षेनी उत्तीर्ण कर. बऱ्यांतले बरे मार्क्स, अंक, रिजल्ट घेवन बरो फुडार असो करूंक फाव कर. तरणाट्यांक बरें काम फाव कर. बिझनेसान तांकां यशस्वी लाभय. तांच्या शेतापाटांनी बरें बेळें जावं दी. काजारी जिवितांत, कुटुंबा जिवितांत तांकां सुफळ कर. भुरग्यांचे देणे वेळार लाभय. त्या भुरग्यांक ल्हान व्हड करूंक सर आर्थीक आशिर्वादां बेसावां आनी विशेश जावन तांचें म्हणलें घर लाभय. प्रायवंतांक, पिडेस्तांक, एकसुऱ्यांक, अनाथांक आसरो मेळोवन दी. बापा ही सर आमची मागणी तुज्या मुखार दवर. भावार्थान आनी विस्वासान आमी मागता. तुज्या पुता आमच्या समिया जेजू क्रिस्ता वरवीं जो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याचे एकपणान जी येता आनी रासवड चलयता ससनाच्या ससनाक आमेन, आमेन, आमेन. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, होजान्ना. कशीं आसात मोगाच्यान तुमी सगळीं? देवया वाणी लायव्ह ह्या मागण्याद्वारे तुमच्या वैयक्तीक जाग्यार येवंक पावचें म्हजें एक वर्तें भाग जावन आसा. तुमच्या सांगाता मोगाच्यान हांव ही नियाळ करतां आज कशें भिरांत आनी खावचेणी आमच्या जिवितांत सर तरांची सलवणी हाडटा गी म्हणून. भिरांत आनी खावचेणी हाडटा आमकां संपूर्ण सलवणी. आमी पवित्र पुस्तक उक्त केल्यार थंयसर आमकां वाचूंक मेळटा. मातेवाच्या वांजेलांत अध्याय 10 ओळ 30 आनी 1. मॅथ्यू चॅप्टर 10 वर्स 31. स्वामी जेजू म्हणटा भिये नाकात. तुमी भोव मोलादीक. तुमी भिये नाकात. तुमी भोव मोलादीक. मोगाचे न्हू. आमी भोव मोलादीक देखून आमी भियोंक नजो, खावच्यो नजो. आमी कोणाक भोव मोलादीक? आमच्या सर्गींच्या बापाक मोलादीक. तो सर पदवेदार, तो सर सत्यवन. ताका आसात जालें कितेंच ना. तो आमकां परतून परतून आमकां भासयता. इजाया प्रवादीच्या बुकांत 43 अध्यायांत 4थ्या वळीर तो म्हणटा. आयजाया चॅप्टर 43 वर्स 4. हांव तुमचो मोग करतां कित्याक तुमी म्हाका भोव मोलादीक. देखून तुमच्या बदलाक हांव राष्ट्रांक दितां. तुमच्या जिवा बदलाक हांव मनशांक दितां. कितली आपुरबायेचीं उतरां मोगाच्यान. देव म्हणटा हांव आनी तूं आमी सर देवाक भोव मोलादीक. संवसारांत आसल्या सर भांगार मोगाच्यान आमी मोलादीक म्हणटा. आनी कोणाकी मोगान आमी म्हणटा भांगार आहा म्हणून. कित्याक ती आमकां मोलादीक. आमची भुरगीं आमच्या मोगाची. तांकां आमी भांगार आहा म्हणून आमी आपयता. पूण संवसारांत आसल्या सर भांगारा प्रास. ह्या दिसांनी भांगाराचें मोल वाडलां म्हणून हांवें आयकलें. 13,000 आसलें, 14,000 जालें, आतां 15,000चे की वयर गेलें. ह्या थोडे पटी उणेंय जाता, सडीय जाता. पूण आसल्या सगळ्या लोहा मिनरल्सा पैकी मोगाचे न्हू, मेटल्सा पैकी अधीक मोलादीक म्हळ्यार भांगार. पूण सर्वेस्पर देव म्हणटा ह्या संवसारांत आसल्या सर भांगारा प्रास, चड मोलादीक हांव आनी तूं देवाक. वज्राय मोलादीक, मोतयाय मोलादीक. मोलादीक फातर आसात आनी थोडे मोलादीक वस्तू आसात ह्या संवसारांत. त्या सर्वांच्याकी चड मोलादीक देवाक मोगाच्यान हांव आनी तूं जावन आसा. कित्याक देव म्हजो तुजो मोग करता. आनी देव म्हणटा म्हाका आनी तुका राष्ट्रांक दिता. जर तर आमच्या राष्ट्राचो प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट वावुरता जाल्यार कोणा खातीर? तुज्या खातीर आनी म्हज्या खातीर. थंयसर आमच्या भारत देशाच्या गडीर आमचे शिपाई आमच्या भारत देशाच्या राखवले पासत, संरक्षणा पासत झुजतात आनी जीव सयत दितात जाल्यार कोणा पासत? म्हज्या पासत आनी तुज्या पासत उडा आसत. सगळो संवसारच देवान सुरक्षीत दवरला जाल्यार म्हज्या खातीर आनी तुज्या खातीर. देखून म्हणटा तुज्या जिवा बदलाक हांव मनशांक दिता. म्हज्याच जिवितांत हांवें अनुभव केला. म्हज्या सांगाता जल्म मारली कितलीं जाणां मोगाच्यान मरण पावल्यात. म्हज्या की ल्हान कितलीं जाणां मरण पावल्यात. म्हज्या प्रायाची कितले शेताराच्या पिडेंत आनी कश्टा संकश्टाक वळख जाल्यात. तुवें तुज्या जिवितांत हें सगळें पळयलां. जाल्यार हांव जिवंत आसा आनी तूं जिवंत आसाय तर
कित्याक देव म्हजो तुजो मोग करता. तर मोगाची ही भिरांत खावजेणी खंय ताण आमच्या जिवितांत येता. उडास आमी दवरिचय भिरांत आनी खावजेणी देवानच आमकां दिला. हो एक स्वाभावीक आमचे एक आमचो एक संवय जावन आसा. भिरांत आनी खावजेणी ही आमकां आमच्या संरक्षणे पासत आनी आमी बऱ्या तरान जियोवच्या खातीर जावन आसा. Fear and anxiety is a natural phenomena given by God for our own protection and survival. It alerts us to danger and helps us to make wise decisions. भिरांत असल्यार बरी, कित्याक जर तर सोरोप विकाळ सोरोप येता जाल्यार तो आमकां साबो जाल्यार मरता देखून आमी पयसरची गरज आसा या त्या सोरपाक मारची गरज आसा देखून सोरपा पळयलेंच भिरांत येता. वाग आयलो, सिंह आयलें, या रानवट मनजत येयली जाल्यार आमच्या काळजांत एक धडधडे सुरू जाता आनी भिरांत येता. ताचो अर्थ आमी सुरक्षीत जाग्यार वचून पावचय. आमकां आमी लिपोवन दवरिचय त्या आपायतावन, त्या रिस्केतावन. म्हणून मोगाचें न्हू, देवान म्हजें तें तुजें तें भिरांत घाल्या. पूण ही भिरांत अशी जावन नजो की लेखावरती जावन नजो की ती एक खावजेणी जावन या घाबराहट जावन घाबरचेबरी जावन आमकां त्या भिरांतीन आमकां कंट्रोल करूं नजो, या आमकां कांयच काम करूंक जायनातल्या बरी करूं नजो, या आमच्या हात पाय बांदलेल्या बरी, या आमकां आर मारलेल्या बरी करूंक नजो. म्हाका तेन्ना उगडास येता एक MBBS शिकचें भुरगें प्रीती म्हणलें ताचे फायनल एग्जामच्या एका 20 दिसां पयलें फोन करता. पयलें ताच्या आवयन फोन केलें, ताच्या उपरांत व्हडली मायन फोन केलें, ताच्या उपरांत बापायन फोन केलें, ताच्या भावान फोन केलें, उपरांत कान्हीय फोन केलें, सांगून की ताका आतां एग्जाम लागीं लागीं येता आसतना ताका दोळ्यांक काळोख जाल्ल्या येता आनी मतींत कांयच उडास येना आनी ताका विशेश कुडींत पिडा आयिल्ल्या बरी जाता, हात पांय कामतात, जिरवण सारकी जायना, वोखों जाल्ल्या बरी जाता, उदकाण जाल्ल्या बरी जाता आनी घाम येता आनी विशेश भिरांत आनी खावजेणी. आनी डाक्टर लागीं गेल्या वेळार डाक्टरान म्हळें कसली स्पिडा ना, यू हॅव गॉट लिटल एन्जायटी डिसऑर्डर आसा म्हणून पाटीन धाडलें. देखून तांणी म्हाका फोन केलें, एग्जाम आसा, फायनल एग्जाम, येदोळ पर्यंत ताणें बरें करून शिकोवन बरें करून परिक्षा बरोवन सगळ्या सेमिस्टरान बरें मार्क्स काडून पास जालां. आतां 11च्या सेमिस्टर वेळार कितें जालें फादर, आतां हे परिक्षा बरेंत गिना म्हण ताजे कुटुंबाचें म्हणटा आसतना तेंय म्हणटा फादर म्हाका कांयच उडास येना, म्हाका परिक्षा बरोवंकूच जायना. हांव ताजे लागीं फोनारच म्हाका ताजे लागीं उलयचें पडलें. हांवें ताका जायतीं देवाचीं उतरां दिलीं आनी विशेश जावन हांवें दिल्लें देवाचें उतर जावन आसा यहोशुआ प्रवादीचो बूक अध्याय 1:9, यहोशुआ चॅप्टर 1:9. देवाचें उतर म्हणटा, हांवें तुका फरमायलां न्ही, भिये नाका आनी दृढ राव, तूं घाबर नाका, तूं खंय गेल्यार हांव तुजो सर्वेस्पर देव तुज्या सांगात आसतलो. हांवें तुका फरमायलां न्ही, दृढ आनी थीर राव, भिये नाका आनी घाबर नाका, हांव तुजो सर्वेस्पर देव, तूं खंय गेल्यार हांव तुज्या सांगात आसतलो. ही उतरां हांवें ताका परतून परतून सांगूंक सुरू केलीं. पूण तें म्हणटा फादर म्हाका कांयच उगडास येना, हांवें शिकिल्लें सयत उगडास येना आनी आतां म्हाका परिक्षा बरोवंक जायत घेयना. हांवें ताका सांगूंक सुरू केलें, तूं देवाक मोला दी. तुजी परिक्षा गरजेची न्ही, तुवें परिक्षेंत पास जावचेंय गरजेचें न्ही, तुवें डाक्टर जावचेंय गरजेचें न्ही. पयलें गरजेचें तुजो जीव आनी तुजी बरी भलायकी. तुज्या आवय बापायक तूं मोगाचें, तुज्या आबा व्हडली मांयक तूं मोगाचें, तुज्या भावाक तूं मोगाचें आनी सर्वांचें की चड तुज्या देवाक तूं मोगाचें. पयलें तुवें धैर्या दीक जायचें आनी तुवें खुशाल बरी जायचें आनी तेन्ना तुवें शिकलेलें सगळें उडास येता. मात न्ही, तुवें येदोळ पर्यंत क्लासींत वाचल्लें, परिक्षे खातीर वाचल्लें, ह्या मास्टरांनी ह्या तुज्या प्रोफेसरांनी दिल्लें लेक्चर सयत उडास येतलें. तूं भियेल्यार तुवें शिकिल्लें सगळें तुज्या मतींतलें भायर वता. पयलें तुजी भिरांत पयस कर. पयलें बरो एक दीर्घ स्वास काण घे आनी सवकास तो स्वास सोड. दीर्घ स्वास घे आनी सवकास स्वास सोड आनी शांत जा, प्रशांत जा. मोगाचें न्हू, 1 फावटी 2 फावटी न्ही, 100 फावटी. हांव सांगता एक 20-30 फावटी ताणें फोन केलें म्हाका. ताजे उपरांत हांवें ताका तेंच एक्सरसायज दिलें. परतून परतून दोळे धांप आनी सर्वेस्पर देव तुका म्हणटा, हांवें तुका फरमायलां न्ही, दृढ आनी थीर राव, भिये नाका आनी घाबर नाका, हांव तुजो सर्वेस्पर देव, तूं खंय गेल्यार हांव तुज्या सांगात आसा. हें देवाचें उतर ताणें जायते फावटी सांगूंक सुरू केलें आनी सवकास सवकास ताची भिरांत उणी जाली.
एक 2-3 दिसा उपरांत भिरांत संपूर्ण तरान उणें जाता आसतना ताका सगळे उडास येवंक सुरू जाले आनी ताज्या उपरांत ताका शिकोवंक बरें जालें, राती बरी न्हीद पडोवंक सुरू जाली आनी उपरांत परिक्षा बरयता आसतना ताच्या इन्स्टिट्युशनांतच तें फस्ट आयलें. शी बिकेम फस्ट रँक ऑर द फस्ट प्लेस इन द होल ऑफ इन्स्टिट्युशन. तर मोगाचें न्हू, पयलें ताका कितें जालें? पयलें ताका भिरांत आयली. पयलें ताका भिरांत एक्सेसीव जाल्ल्या वेळार, चड जाल्ल्या वेळार ताका आमी म्हणटा एंग्जायटी. आनी एंग्जायटी आनीक चड जाताना एंग्जायटी डिजऑर्डर जाता. भिरांत आनी कावजेणीक मोगाचें न्हू इल्लें तफावत आसा. देर इज अ डिफरन्स बिटवीन फियर एंड एंग्जायटी. फियर म्हळ्यार मोगाचें न्हू खंयच्या संगतीची आमकां भिरांत आसा म्हण कळत जाल्यार ती भिरांत या भंय म्हणटात. सोरोप येवचो दिसल्यार आमी ताका म्हणटा सोरपाची भिरांत. आनी एंग्जायटी म्हळ्यार तूं भियेताय, खंयच्या संगती खातीर भियेताय म्हण कळीत ना. तूं घरचे भायर भियोन आसताय. आनी हे एंग्जायटी डिसऑर्डर येवंक जायतीं कारणां आसतात. हे कारण जावन आसा आमी म्हणचे इनर वुंड्स. आमच्या काळजांत, आमच्या भितरल्या अंतस्करणांत भितरले घाय आसल्या. कसले घाय? ल्हानपणांत आवयन बेश्टेलां, बापायन बेश्टेलां, ह्या आवय भिवकुरी, बापूय भिवकुरो, आप व्हडली माय भिवकुरी, घरांत कुटुंबांत केदाळे भियान जियोवचें, गडगड आयल्या भियोवचें, झगडावन आयल्या भियोवचें, जीवदाळी आसात म्हण भियोवचें, वयर हार्ट अटॅक येता, पिडा येता म्हण भियोवचें, ह्या शेजारचे दुस्मान येवन मारतात म्हण भियोवचें, ह्या कुटुंबाच्यांनी, ह्या वडिलांनी भुरग्यांक बेश्टोवचें. ह्या भिया बरीत वातावरणांत व्हड जाल्ल्या वरवीं, काळजा जाल्ल्या घायां वरवीं ती एक भिरांत लेकावर्ती जाल्ल्या वेळार ताका आमी म्हणटा कावजेणी, एंग्जायटी. आनी ही एक संवय जावन येता ल्हान ल्हान संगती खातीर भियोवचें. आनी अशें कावजेणी आसता. आंतरीक घाय गूण जावचे खातीर मोगाचें न्हू डिवायन कॉल रिट्रीट सेंटराक रेतीरी घेतात. आंतरीक बरी भलायकेची विशेष रेतीरी आसता. आनी थोड्यांक भिरांत आसता, कुडींतूच ती एक भिरांत आसता. थोड्यांक जर तर भोव अस्कत काय आसा, रगत उणें आसा, काळीज अस्कत आसा, या शिरांची अस्कत काय आसा, मानसीक पिडा आसा. भिरांतीचीच एक मानसीक तराची एक भिरांत आसा, एंग्जायटी डिसऑर्डर. ही आमी म्हणटा भौतीक तरान एक भिरांत. आनी थोडी भिरांत आसता न्ही जावन जिवितांत कश्ट येवचे आसतात. वय विशेष वाऱ्या वादळाचो पावस आयला, गडगडो झगडावन आयला आनी त्या वेळार एक भिरांत आसता, नॅचरल कॉजीस. ह्या कोवीड-19 वेळार आमकां एक भिरांत आसतली, आमकां ती पिडा येता कोण ना म्हणून ती एक भिरांत. आनी एक तराची भिरांत आसा आमच्या जिवितांत. केन्ना ती येता? जर तर आमी जियेचे आसल्या परी आमी जियेना जाल्यार. आमी जियेत आसतना मोगाच्यान आमी उडासर जे सास संगती आमच्या जिवितांत भोव गरजेच्यो, हे मुळाव्यो संगत्यो. तें जावन आसा पयलीं आमी आमच्या जिवितांत शिस्त आसा जाय, माऊली आसा जाय, आमच्या जिवितांत एक उद्देश आसा जी जिविताचो. आनी आमकां देवाचेर पातयणी आसा जाय. आनी त्या पातयणीन तिरासण आसा जाय, केदाळय पातयणी. मुखल्यान एक फाटल्यान एक जावचें न्ही, काफाटी आमी जावचें न्ही. आनी सवें जावन आसा आमी कठीण परिश्रम करी जाय. आनी सातें जावन आसा आमचें थंय सादेपण, भोळेपण, खालतेपण आसाच. हे 7 संगती मोगाच्यान आमच्या जिवितांत बऱ्या मापान आसल्यार, इन द रायट मेजरमेंट, मोगाच्यान आमकां भिरांत येना, ताचे बदलाक धैर्य आसता. शिस्त, माऊल्या, जिवितांत एक उद्देश, देवाचेर पातयणी, तिरासाण, कठीण परिश्रम आनी सादेपण आमच्या जिवितांत आसल्यार मोगाच्यान आमकां भिरांत आसतना धैर्य आसता. पूण आमचें थंय अस्कत काय आसता. सबार फावटी आमी शिस्तेन जियेना, वेळार उठना, वेळार न्हिदना, माऊली आसनात. आवय बापायंक गौरव दिवंक, वडिलांक मान दिवंक आमी चुकता. ह्या सकाळीं उठून मागणें करचें, सांजेर मागणें करचें आमी चुकयता. आनी तिसरें आमच्या जिवितांत एक उद्देश नासतना जियेता आळसायेन. आनी लेकावरतें मोबायल पळोवन, लेकावरतें टी व्ही पळोवन, लेकावरतें खेळोन, केदाळा खेळा जाय त्या दाळा खेळना, केदाळा शिका जाय त्या दाळा शिकना. जिवितांत उद्देश नासतना जियेता आनी देवाचेर पातयण नासतना जियेता. आनी सकाळां हुजीर बरें करून जियेता. कोणी नातल्या वेळार वायट साल आमी जियेता. आनी आमी कठीण परिश्रम घालिना. परिक्षे आसा एप्रील मेयांत, तूं जुनांत तावन, आदल्या वर्साच्या जुनांत तावन शिकनाय, 11चे घडये जानेवारी तावन शिकताय. आनी सादेपण, खालतेपण ना तर तुका एग्जाम येता आसतना भिरांत दिसता, वडिलां येता आसतना भिरांत दिसता, ह्या एक 4 जाणां मुखार वचून उलयचें म्हणटा आसतना भिरांत दिसता. कित्याक तुवें तयारी करूं नाय, शिस्तेन जियोव नाय. मोगाच्यान कसलेय तराची भिरांत आसली. हे आसली भिरांत आमच्या जिवितांत येता आसतना कितें जाता पळया. पयलें जावन आसा भिरांत मोगाच्यान आमकां हात पांय खांप अशें करता आनी आमचे हात पांय रूख करता. इट पॅरलायजस यू. जर तर मोगाच्यान एक सोरोप येता आमी धांवा जाय. पूण जर तर सोरोप येता आसतना
भियान तुजे हात पाय रूख जाती जाल्यार तुका धांवूंक तूं जायना, ताच्या बदला सोरोप येवन तुका सापता. आनी तुवें जर तर उदकांत उपयोंक गेलाय, तूं भियेलोय, भियेल्यार हात पाय थांबतात आनी हात पाय रूख जातात, हार मारल्या बरी जाता, उपयोंक जायना, तूं बुडताय. देवाचें उतर कितें म्हणटा? तिमोथी बरलें दुसरें पत्र अध्याय 1:7 2 Timothy chapter 1:7. देवान आमकां भियोंक करता तसलो आत्मो दिवंक ना. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. आमकां भियोंक करता तसलो आत्मो दिवं ना. बगार, बळवंत, मोगाळ आनी स्वनियंत्रित करता तसलो आत्मो दिला. God has given us a powerful Holy Spirit. He has given us a loving Holy Spirit. He has given us a Holy Spirit of the self-control. आनी दुसरें जावन असो म्हाका न्हू, भिरांत आमचें शांती समाधान नाश करता. आमी भियेल्यार आमी आमच्या मतींत भिरांतीचीच चिंतना. केदाळे कोणी म्हज्या विरोध येता कोणना, कोणी म्हज्या विशयान खबरो करता कोणना, कोणी म्हजें नांव पाड करता कोणना, कोणी म्हाका सकला घालता कोणना, हांव परिक्षेन फेल जाता कोणना, या गडगडो झगडो मारता कोणना, आमचें घर पडोवन वेता कोणना, या कोणी माट केला कोणना, कोणी मंत्रां गेल्यान कोणना, पितीसपणांची भिरांत मतींत येता. या हांव मरता कोणना, म्हाका ती पिडा येता कोणना, ही पिडा येता कोणना, या हांव कोड पातकी, देव म्हाका यमकोणान घालता कोणना, देव म्हाका शिक्षा दिता कोणना, म्हजो बापूय शिक्षा दिता कोणना, म्हजो घोव शिक्षा दिता कोणना, म्हजी बायल म्हाका धरता कोणना, हांवें केल्ली सुखी सकडां कळटात कोणना. म्हाका न्हू मोतीचें समाधान पाड जाता ना, आमच्या बगले नासल्या हेरांचें शांती समाधान आमी पाड करता. आनी ह्या वरवीं मोगाचें न्हू कितलीं झगडीं झुजां सुरू जातात जिवितांत. वय आमी भियोंक नजो मोगाचें न्हू, आमी भियेल्या वरवीं हेरांकी शांती समाधान रावोंक आमी सोडिना. एक पटीन जेजू आपल्या आपोस्तलां सांगता, शिसां सांगता, बोटीर दोणीर पयण करून गेलो रातीचें. आनी आमी जाणा रातीं कितें जालें, वारें वादळ असो पावस आयलो, दोणी भितर उदक आयलें आनी दोण बुडच्यार आसलीं. आनी तेन्ना शीस भियेलें, भियान कांपलें, आतां बुडता म्हणटा. पूण जेजू सुंकणाचेर आपली तकली दवरून न्हिदलो. आनी हे इतले भियेले की आतां आमी बुडता आमी नाश जातल्या म्हणून वचोन तांणी जेजूक उठयलें. आनी जेजूक राग आयलो, कित्याक जेजूक इल्ली पुरासण जाल्ली, ताका इल्ली न्हीद गरज आसली. पूण हे भियेले मात न्ही, जेजूक बेश्टांक पळयतात. स्वामी आमी बुडता, स्वामी तूंय भिये आमच्या वरीच. पूण म्हाका स्वामी जेजू भियोवच्या बदलाक ताणें कितें केलें, वाऱ्या वादळाक ताणें फर्मायलें, वारें वादळ शांत केलें, उसांबळ दर्यो शांत केलो. आनी लोक त्या आपल्या आपोस्तलांक म्हळें, कित्याक तुमी भियेल्यात, तुमकां भावार्थ नांगी, कित्याक तुमी भियेल्यात, तुमकां भावार्थ नांगी. मार्काचो वांजेल अध्याय 4:40, मार्क चॅप्टर 4:40. वय मोगाचें न्हू, आमकां भावार्थ असल्यार आमी भियेना, कावजे ना, भिरांतीक कावजेणीक आमकां आमी समर्पण दिना. तिसरें जावन आसा मोगाचें न्हू, भिरांत कावजेणी आमच्या मदें असले संबंद तुटयता. सबार जाणांक असली भिरांत, आपणाची मावशी आपणा विरोध कितें करना कोणा, आपलो बापलो कितें करता कोणा, आपलो मावळो कितें करता, आपली मामी, आपले काजन्स, ह्या इनलॉस, जावयाच्या कुटुंबाची, सुने गेल्या कुटुंबाची कितें करतात कोणा. थोड्या भाव भयणीक एकामेकां, म्हजो भाव कितें म्हजे विरोध करना करता, म्हजी भयण कितें विरोध करता कोणा, कुटुंबाची म्हाका मेळा जी असले आस्त मेळा नातल्या बरी करतात कोणा, कुटुंबाची सगळीं सांगाता मेळोन म्हजे विरोध गुटमोळ करून म्हाका त्या कुटुंबाचे एकवटांत जावन पयस करतात कोणा, घोव सोडून वेता कोणा, बायल सोडून वेता कोणा. असली भिरांत आयिल्ल्या वेळार मोगाचें न्हू संबंद तुटतात. संबंद तुटतात मात न्ही जायत्या तरांची झुजां कारण जाता. कितले जाणां मोगाचें न्हू नीज खऱ्या जिवंत देवाक पातयतले सयत माट मंत्रांक वेतात. कित्याक ती चिंतात कुटुंबांत कोणें तांकां माट मंत्र केला म्हूण ते माट मंत्र काडचे खातीर आनी कोणा लागीं वेतात. आनी अशें एकामेका देसवाड करून पळयतात. माट मंत्रां बुताची पुजा करून, देवसराची पुजा करून, सैतानाचो आधार मागून. आनी इराण झूज कित्याक सुरू जालें मोगाचें न्हू पळया. अमेरिका इराणा विशयांत भियेल्ल्या वरवीं इराणाचेर तांणी धाड गेली, आक्रमण केलें. सुरवेरच इस्कल एक व्हडलें सैत इस्कल देसवाड करतना 450 भुरगीं आलीं. कितें घेता तूं 300 भुरगीं वाचलीं, लगभग 200 भुरगीं मरण पावलीं. युक्रेन आनी रशिया एकामेकाक विशांत भिरांत भें तांकां येवन एकामेका देसवाड करता. कितलोसो लोक मेलो युक्रेनान, कितलीं बिल्डिंगां देसवाड जालीं, कितलीं शहरां देसवाड जालीं. तशेंच आतां रशियांत कितलीं शहरां देसवाड जावन आसात, कितले मोलादीक वस्तू देसवाड जावन आसा, कितलो लोक जीव होगडावन आसा. भारत आनी पाकिस्ताना मदें मोगाचें न्हू एकामेकाची भिरांत खावजणी, एकामेका ती कितें म्हणटात पातयणी नातल्या वरवीं, एकामेका ती भरवोसो नातल्या वरवीं कितलीं झुजां जावन मोगाचें न्हू आमचो संबंदच देसवाड जाला. एवढे भारत आनी चायना मदें, ह्या दुसऱ्या देशां मदें. आनी अमेरिका आनी पयलें इराका मदें झूज आसलें, सिरिया मदें झूज आसलें.
सगळ्यांनीतल्यानी मोगाचें झुजां आमच्या कुटुंबांत झुजां सेल्सा मारा झुजां इगर्जेंत सयत पाद्रेबांनी लोकां मदें झुजां आमी पळयता पाद्रेबा मदें झुजां शिश्रां मदें झुजां धार्मिकां मदें झुजां तर मोगाचें झुजां करून घालयता देंवसाराचो सैतान आमच्या काळजांत मनांत भिरांत कावजेणी घाल देखून मोगाचें उडासोरा देंवसाराच्या सैतानाचे एक हातेर जावन आसा भिरांत आनी कावजेणी हे काळजांत दवरून काणगे नाकात थोडे फावटी फॉर्माय ह्या मोगाचें जेजूच्या नांवान हुकूम घालता भिरांत आनी कावजेणी मुजेतान पयस सरोन दी वचोन दी जेजूच्या खुर्साच्या पांयान चड भस्मन गोबर जावन दी चवथ्या तरान मोगाचें भिरांत कितें करता आमच्या जिवितांत सूख निर्धार घेवचें करता द फियर लीड्स टू रॉंग डिसिजन्स इन आवर लायफ तर मोगाचें आमी ड्रायव्ह करता आसतना शांती समाधानान ड्रायव्ह करीचे जर तर आमी भियेले हांव देखून मोगाचें थोड्यांक हेरांक बेश्टोवची संवय आसा बोगल्यान बसयल्ली बायल या बोगल्यान बसलो घोव या भुरगीं ड्रायव्हराक सांगून चलवती जाल्यार आत्तां राव ब्रेक घाल आत्तां स्पिडार वच आत्तां स्लो कर अरे उजव्या कुशीक सायकल असो आयलो दाव्या कुशीक सायकल असो आयलो हांव सबार फावटी ड्रायव्ह करतना कोणी म्हाका परतून बेश्टायल्यार हांवें म्हणचें हांव कार रावयतां हांव देवन कुशीन बसतां तुमी ड्रायव्ह करा हांव कांय उलयना पळय मोगाचें ड्रायव्ह करता आसतना कोणाक की आमी बेश्टावंक नजो कित्याक बेश्टायल्ल्या वेळार रॉंग डिसिजन जाता तशें कितलेशें एक्सिडंटांत हांव कारण बेश्टायल्ल्या वरी भुरग्यांक मोगाचें आमी बेश्टावंक नजो व्हडांक आमी बेश्टावंक नजो ल्हानांक आमी बेश्टावंक नजो ताच्या बदलाक मोगाचें आमी धैर्य दिवचें सर्वेस्पर देव तरी मोगाचें परतून आमकां धैर्य दिता पांचवें जावन आसा भिरांत मोगाचें आमचे आध्यात्मीक वाडावळेक एक अडखळ जाता आमी आध्यात्मीक तरान मोगाचें वाडावळ जोडिचें समयातें पाती आनी विस्वास दवरून देवाचें उतर आयकून चड आनी चड पवित्र चड आनी चड मोगाचें चड आनी चड सेवेचें चड आनी चड शांती समाधानाचें चड आनी चड सुवार्ता परगट करता आसले चड आनी चड आत्मे बाचाव करता आसले आमी जायचे तर आमचे थंय भिरांत कावजेणी येता आमी भियोंक सर करता दोगदोण येता कोणा म्हाका कोणी विरोध रावतात कोणा आनी हांव खंय सुवार्ता परगट करता म्हणून या कोणाकी कन्वर्टर करता म्हणून म्हाका शिक्षा मेळटा कोणा असली भिरांत आयिल्ल्या वेळार मोगाचें आमच्या आध्यात्मीक वाडावळेक एक वर्ती अडखळ येता एक भयणीक तिचें नांव सिल्विया म्हणून तिका कॅन्सर पिडा जाली आनी कॅन्सर पिडा जाली मात न्ही तिच्या पोटान सगळ्यांनी विचारलें लिव्हराक आनी आतां गर्भान सुरू जाल्लें आनकी एक लंग्सा पर्यंत पावल्लें आनी डाक्टरान म्हळें इट इज 4th स्टेज आनी तुमी जाणात 4th स्टेज म्हळ्यार मागीर उपरांत कांय उपाय ना कसली चिकित्सा तिचेर वावर करिना ती मरता म्हूण भियेली आनी डिवायन कॉल रिट्रीट सेंटराक रेतेरीक आयली येता आसतना म्हाका मेळ्ळी म्हाका मुखार मेळ्ळा तक्षण ती म्हाका म्हणाली फादर म्हाका बेसांव दिया हांव एक रेतेर करूंक आयली भोव अस्कत दिसतली ती देखून हांवें म्हळें भोव अस्कत दिसताय वय फादर हांव हांगासर मरोंक आयल्या हांव एक फावटी भियेलो हांगासर मरोंक आयल्या तर आतां मरता कोण ना हांवें म्हळें तूं कित्याक हांगासर मरोंक आयल्याय तशें न्ही फादर म्हाका कॅन्सर पिडा आसा देखून हांव मरोंक आयल्या हांगा मरा नाका हांगा मरणाची पेट करतलोय ना आनी हांगासर सिमेस्री ना फोन करून तुका पुरोवंक आनी हांवें हांसून सांगलें तशें न्ही फादर आतांच मराना फादर हांव म्हणून ती हांसून म्हणाली आतां मराना हांव आयली एक रेतेरी कित्याक डाक्टरान म्हणा आनी हांव वाचना चड्ड म्हळ्यार 2-3 म्हयन्या उपरांत हांव मरतां देखून हांव एक बरी रेतेर करून बरें कुमसार जावन नितळ निर्मळ काळजान मरोंक आशेता पूण हांवें तिका म्हळें म्हजो देव तुका मरोंक सोडिना म्हजो देव गूण करचो देव निर्गमान बुकांत 15व्या वसरांत 20 आनी 6 वळेर एक्सोडस चॅप्टर 15 वर्स 26 सर्वेस्पर देव म्हणटा हांव तुमकां गूण करचो देव हांव जेहोवा राफा जेहोवा रफिका हांव तुजी पिडा गूण करतलो म्हज्या भयणी देव तुका गूण करता एक बरी रेतेर कर तरी मोगाचें न्हू ती म्हणाली तुमी सांगचें होय फादर पूण देवान म्हाका धाडल्या पिडांनी हांव स्विकार करता हांव मरतां म्हणून सांगून मोगाचें ती रेतेर करूंक लागली की आतां आळा येयल्यार म्हजे लागीं बेसांव मागतली पूण 11च्या दिसा ती वेचता ना हांवें तिका म्हळें कशी जाली रेतेर बरी जाली मात न्ही देवान म्हाका सांगलां हांव जायते वर्सां वाचतली हांवें म्हळें बरें केलें व्हेरी गूड तुवें देवाचें उतर स्विकार केलें आनी देव तुका लांब हावक बरी भलायकी दितलो पळय मोगाचें ती पाटी गेल्या उपरांत दीस वेताना बरी जाली धाकटेरांक ही अजाप आनी उपरांत मोगाचें तिचें रेडिएशन आनी किमोथेरापी तें कितें करचें आसलें सगळें करता तिची भलायकी संपूर्ण तरान पाटी आयली 3 म्हयने जाल्यार मोगाचें संपूर्ण तरान ती पेट सिटी स्कॅन करता आसतना त्या कॅन्सराच्या बॅक्टेरियाक वायरसाक संपूर्ण तरान नेगेटीव म्हण जाली म्हळ्यार कांयच बॅक्टेरिया वायरस ना संपूर्ण बऱ्या भलायकेन मोगाचें आतां जियोन आसा केदें वरतें अजाप युजमी जाता न्ही मोगाचें आमी भियेनासतना कावचे नासतना भावार्थांत जियेल्ल्या वेळार जेरमाया प्रवादीचो बूक तुमी उक्ते करा थंयसर 20वा अध्याय 11वी वळ जेरमाया चॅप्टर 20 वर्स 11 जेरमाया प्रवादी म्हणटा सगळ्यांनीतल्यानी म्हाका एक ताळो आयकता ताका लगाड काडा ताका धिक्कार करा आनी ताका नाश करा
ताका देसवाड करा, ताका धिक्कार करा आनी ताका नाश करा. सकट लोक मोगाचे न्हू जेरमाया प्रवादीक देसवाड करून पळयतात, पूण जेरमाया भियेना. तो म्हणटा सगळो म्हजो भरवोसो सर्वेस्पर देवाचेर हांवें घाला, सगळो म्हजो भरवोसो सर्वेस्पर देवाचेर घाला. देखून मोगाचे सगळो लोक ताका नाश करूंक तांणी सोदलें जाल्यार तांकां नाश करूंक जालें ना, कित्याक देवाचेरच ताणें संपूर्ण पातयेणी आनी विस्वास दवरलो. त्याच तरान मोगाचे न्हू स्वामी जेजूय आमकां म्हणटा, कोण आमचो जीव काडूंक पळयता तांकां आमी भियोवचें न्ही. बगार कोण आमकां येमकणांत घालून आमकां सासणाच्या उज्यांत थंयसर वळवळाशें करूंक शकता, ताका आमी मोगाचे भियेसय. म्हणजे स्वामी जेजू आमकां म्हणटा आमी देवाक मात्र भियेसय, खंयच्याच मनशाक आमी भियो नजो. तर मोगाचे एक घडीभर आमी दोळे धांपया. सर्वेस्पर देव तुज्या जिवितांत अजापां करूंक येता. जर तर तुज्या कुडींत खंयसरी पिडा आसा त्या जाग्यार हात दवर आनी माग. ह्या घडये भियेनासतना माग, भावार्थान माग, विस्वासान माग, पातयेणेन माग. तुजी पिडा गूण जाता. खंयसर पिडा आसा थंयसर हात दवर माग आनी म्हण, सर्वेस्परा देवा तूं जेहोवा राफा, जेहोवा रफिका, गूण करचो देव म्हाका गूण कर म्हणटा आसतना सर्वेस्पर देवा तावन येवची ती गूण करची. सकत समया जेजू तावन भंय सरची ती गूण करची. कृपा तुजे थंय येवन तुज्या कुडींत असली पिडा गूण जाता. वय तूं कामा खातीर मागोन आसाय, तुका बऱ्यांत बरें काम मेळटा. कामाच्या जाग्यार प्रमोशन आशेताय, प्रमोशन मेळटा. कामाच्या जाग्यार असली विपरीत परिस्थिती, देर इज लॉट्स ऑफ ऑपोजिशन एट द वर्क प्लेस अँड यू आर गोईंग थ्रू लॉट्स ऑफ इनजस्टीस, ऑल दॅट वील गो अवे अँड यू वील बी फूल ऑफ ब्लेसिंग्स अँड पीस अँड जॉय. का जाल्यार जिवितांत घोव बायला मदें मनस्ताप आसा, सगळें आसा. तूं खाव जेवन आसा, भियोन आसाय. बायल तुका सोण येता कोण ना, घोव तुका सोण येता म्हण तुमी एकामेका सोण वचनात माया मोगान एकवडटात. देव तुमचेर भरपूर आशिर्वाद घालता. दोगांय सांगाता मेळोन एक रेतेर करा, वस्तेची रेतेर करा, सांगाता मेळोन पुण्य क्षेत्रांची भेट करा. वय तुमच्या भुरग्यां विशयान कणकाटाय. भुरगे दूख कोणाच्या मोगार पडलां, क्रिस्तांव न्हय आसल्या तरणाट्याचेर त्या मोगार तावन ताणें मेकळें जायचें म्हण तूं मागोन आसाय. देव तुजें मागणें आयकता आनी त्या वायट संबंदांत तुजी दूख मेकळें जाता. तुज्या पुता खातीर एक सैरीक खातीर तूं मागोन आसाय, ती सैरीक तुजी जाता. आनी पुता सोरो पियेता आनी तशेंच बेडी सिगरेट वता. ते वायट सवयतान तुज्या पुताक सुटका मेळाची म्हण मागोन आसाय. तुजें मागणें देव आयकता. जशें मोनिकाचें मागणें आयकून वय तिचो पती पेट्रिशियन बदल्लो, तिचो पूत ऑगस्टीन बदल्लो, तिची सासूमाय बदल्ल्या बरी. तुज्या जिवितांत तुज्या कुटुंबांत सगळ्यांत परिवर्तन येता. तुजें मागणें देव आयकता. भियेनाका, खावचें नाका, घरा खातीर मागोन आसात, एक फ्लॅट जायचें म्हण मागोन आसात, आर्थीक आशिर्वादा खातीर मागोन आसात. देव तुका फाव करता. जायतीं भुरगीं तरणाटीं मागोन आसात, ताच्या कुटुंबाची मागोन आसात. परीक्षेंत बरें मार्क्स काडचे, बऱ्या विद्यासंस्थांत प्रवेश जायचे म्हण देव तुमकां सगळें तें फाव करता. भावार्थान विस्वासान आमी सांगाता मेळोन मागया. आब्बा बापा आयक आमकां, आयक आमकां सौम्या, पवित्र आत्म्या आयक आमकां, काकूत आमची कर देवा. आब्बा बापा आयक आमकां सौम्या, पवित्र आत्म्या आयक आमकां, काकूत आमची कर देवा. सर्वेस्पर तुमचेय सवें आसो आनी तुमचेय सवें आसो आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. भोव मोगाचें न्हू तुमकां देवाची मिसनार आशिर्वादां मागता. तुमच्या सर गरजांनी देव पावतलो, तुमकां बरी भलायकी दितलो. मात न्ही तुमी हातीक आमच्या हर एका योजनेचेर देव आशिर्वाद घाल, तुमचें जिवीत नंदन करतलो. तुमकां केदाळे गरज पडल्यार म्हजे फोन नंबर आसा, हांगासर ईमेल ID आसा. केदाळे तुमी मोगाचें न्हू ईमेल बरयत या थंयसर मोबायलाचेर वॉट्सॅपाचेर तुमची मॅसेज धाडयेत. तुमच्या गरजां खातीर मागता. दिव्यवाणी